आज सकाळी फातोडेचे 3:30 म्हणटना हांगा उजो पेटलो आमकां चडशें लुकसाण जालें। अदमास आमचो सद्याक की एक 40 लाखाचे वयर जालो आसा। हांगा येवन पोलिसांनी बी मदत केल्या, तांकां धन्यवाद दिता। आनी आमचे सगळे डायरेक्टर हांगा जमिल्ले आसात, तांच्यांनी आमकां साथ दिलो आनी कामगार आसा आमची कर्मचारी वर्ग तांच्यांनी साथ दिलो। तेन्ना पोलिसांच्यानी येवन ते उक्ते करून मागीर उदक पूण कसो लागला उजो आमचे हे आसता न्ही शॉर्ट सर्किट आमचो तो ओल्ड तुगे टँक्स बी फुटले त्यो हांगातून डंप केले ते पण तुम्ही ते क्लियर करू ना कितें क्लियर करू ना क्लियर करपाक तेजे हें चलता प्रोसेस चालू आसलो टेंडर ऑप्शन ऑप्शन काडपाक ताका लागून व्हॅल्युएशन बी सगळी जावन सगळी रेडी आसले कोण उदक घालून कसो म्हणटा इंटरनॅशनल स्टेडियम म्हणटरी हांगा एक 2 तरी फायर ब्रिगेड दवरपा जाय एमर्जन्सी कित्याक आतां सिग्नल आसा अशें प्रॉब्लम आसा भरपूर सिग्नल कशें अशें करपाचें 20 मिनटां जालीं 20 मिनटां मायज जालीं हांव पावल्यार हांव पावच पयलीं पेटिल्लो तो 20 मिनटां जालीं फायर ब्रिगेडी रावता फायर ब्रिगेडीक फोन केलो 100 फोन केलो ते कोण उलयता काय आमी पयलीं विचारतात हांगा उजो पेटून स्प्रेड जायत आसा नोबडी इज बॉदर्ड कित्याक लागलो आसलो ते थर्माकोल उडयला हें एक्झिबिशन चलता हांगा रवींद्र भवनात ते आपल्याक कितें कितें वाण उडयता डामर आसा थंय सोऱ्या बोटली आसा थंय भितर आनी ते उजो पेटत आसा दे शूड कम फास्ट एज पॉसिबल हें अशें जर जालें हें ते सिटी भितर जालें आनी कितें उरलां आमकां कॉल येयल्ले SG ग्रावंड स्विमींग पुलाक स्क्रॅबा उदक लागलो म्हणून सो आमी कॉल येयले तेन्ना ताबडतोब येयले आनी आमी तो उदक रिकवर करून आतां सद्या आमी पालयलो सगळो आनी कांय लॉस डॅमेज कांय ना तेंगे तें स्क्रॅप हेडा तें काडून ते सायडीक दवरलें तेका उदक लागला आमी तें एस्टिमेट करपाक शकना तेमगे तें कितें